Welcome to Garden of Glory. In Philippians chapter 3 verse 12 to 21, Paul reminds us that we have not yet arrived, but we press on towards the goal to win the prize for which God has called us, heavenward in Christ Jesus. Our citizenship is in heaven, and we eagerly wait our Savior. फिलिपकारांक पत्र 3 वळी 12 ते 21. शेवटाक पावसोर फुडें धांवून वचप. हांव शेवटाक पावलो वो संपूर्ण जालो म्हूण समजू नाकात. ना, हांव इनाम जिखूंक अजून धांवत आसा. कित्याक ह्याच पासत जेजू क्रिस्तान म्हाकाच जिखून घेतला. भावां भयणीनो, जिखलो म्हूण समजून हांव मुरगोटना, पूण इतलेंच सांगता. फाटीं सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावून सगळ्या म्हज्या बळान नीट शेवटाक हांव धांवून वेता. जेजू क्रिस्ता सोवे वयर स्वर्गार इनाम जिखूंक देव आमकां आपयता. तें इनाम म्हजो शेवट. आमी भावार्थांत वाडलोलीं मनशां देखून हेच भाशेन आमी चिंतचे. पूण कोणाचें मत वेगळें जाल्यार हेंय तुमकां देव उगडापें करतलो. कितेंय जावं, आमी आयज पर्यंत पावल्या थंय थावन त्याच रस्त्यान फुडें वचुया. म्हज्या भावां भयणीनो, सगळीं तुमी वांगडा म्हजी देख घेयात आनी म्हजी देख घेवन चलतल्यांचेर दोळे दवरात. आतां हांव सांगूंक वेतां तें आदीं जायते फावटी तुमकां सांगतालो, पूण आतां तेंच नव्यान सांगचें पडटा. म्हाका इतली खोंत भोगता की म्हाका रडूंक येता. कित्याक म्हळ्यार जायतीं जाणां खुर्सार मेल्ल्या क्रिस्ताचीं दुस्मानां जाल्ले परी चलतात. असलीं मनशां इसवणपणाक पावतलीं. तीं बसतात तो देव तांचें पोट जे वस्तूची तांकां लॉज दिसची आसली तिची तांकां होडवीक भोगता. तांचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा. पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थावनूच आमच्या सडवणाराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. तो हे आमचे होलके कुडीचे रुपांतर करून ती आपले मोहिमेवंत कुडी सारकी करतलो. सगळ्यो वस्तू आपणाचे आदीन तो करूंक शकता. तेच पदवेन तो हे रुपांतर करतलो. Paul admits he hasn't reached perfection, yet he runs with focus, leaving behind what is past and reaching for what lies ahead. He calls us to follow this example, to live with purpose and perseverance, fixing our eyes on Christ. Our true home is not here. Our citizenship is in heaven. From there, we await Jesus, who will transform our lowly bodies to be like his glorious body. This hope strengthens us to stand firm in the Lord and live as people of eternity. Let us pray. Lord Jesus, thank you for calling us heavenward. Give us strength to press on, to let go of past failures and distractions, and to keep our eyes fixed on you. Remind us daily that our citizenship is in heaven, and fill us with hope as we await your glorious return. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.